आता पळयात खबरो विस्तारांत। सगळेकडेन गणपती बाप्पाच्या आगमनाची उमळशीक वाढली असताना दिवचलच्या लांबगाव वाठारांत उदकाची गंभीर समस्या निर्माण जाल्या। चौथी वेळार नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांच्या उमेदीचेर उदक पडलां। उदकाक लागून सध्या गृहिणीक वळवळे काडचे पडटात। फाटल्या 4-5 दिसांच्यान लांबगावां उदकाची समस्या आसा। मजगती लांबगावच्या माथ्यार आशिल्ल्या उदकाचे टाकयेचे दुरुस्तीचे काम सुरू आसा। आज गेली 5-6 दीस जाले लांबगावान पाणयाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। अक्षरशः लोकांचे चवथीच्या टायमार अशें पाणयाचे हाल जाल्ले अशें आमकां केन्नाच जाय नासलें। गेली कितकीशींच वर्सां पळयता आमी पाणयाचो हाल जाय नासले, पूण गेली 8 दीस जाले अक्षरशः भयंकर त्रास जाल्ले। आमी कंप्लेंट दिली, 13 कंप्लेंटी ऑलरेडी रजिस्टर आसा। जेई सगळ्याक फॉलोअप केले ते म्हणटा जातले करता। टाकी पळय जाल्यार टाकी फूल आसा। पायपान लायन सगळे चेक करता, त्यांचे प्लंबर येयले, त्यांचे सगळे येयले, तरी सुद्दां पाणी आयज पर्यंत पाणी काही येवंक ना। आयज लोकांची चवथीची साफ सफाई आहा, चवथीच्या सारको सण येयल्लो आसा, साफ सफाई आहा। लोकांचे लोक सकाळच्यान फोन करीत आहा, जवळ जवळ 100 लोक दिसाक फोन करता। बायलां सगळीं बांयचेर वयता, पूण त्रास जाता म्हणटा, वळपाक जायना, हातपाक जायना, प्रॉब्लेम जाता। तेन्ना हांव जेई दिवचलचे जे कोण आसा ऑफिसर तेंचे कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हो आमच्या गांवचो पाणयाचो विशय सुटावो करता आनी चवथीक लागून बरे लोकांचे चवथ जावचे म्हणून। राणी पळोवन येवन पळोवंक गेलो। आता चवथ फाल्यां आनी आयज उदक ना जाल्यार तुमकां त्रास उदक खंयसून अरेंजमेंट केली? ना भुरग्यां हे पावसाचें पाणी हें करून आमी सगळें हें केलां, लावूंक घातलां। आनी आतां घरान बी जाय ते घरान जाय ते आमी दुसरे सकयसून बांयचें मेळटा। जाल्यार आतां उदकाचो एक थेंब मेळत ना। अशें हाल जाल्यार की एक आयदन भांडे सुद्दां घासता जाल्यार आमकां पाणी ना, खातले जाल्यार पाणी ना। इतको प्रॉब्लेम जाला सारको। एक तांबे वर्स येना। आतां आमी चवथ आनी पावले आमचे, आतां फाल्यां चवथ, आमी करपाचें कितें आतां पाणी ना जाल्यार? तो व्हडलो प्रॉब्लेम। पाणी म्हणजे सगळें मेन न्हू, कितें करतले जाल्यार।